प्रिपरेशन आमचे बरी चलता, बरें आसा आमकां. गोल्डार होप सिल्वर मेडल बोथ टीम आमची क्वॉलिफाय जालेली आसा. आमकां दोनी गोल्ड आनी सिल्वर होप. म्हणजे आमकां आतां मातसो इफेक्ट जालो कित्याक आमकां ग्रावंड आमचो मेन आसलो थंयचो एक मातसो शिफ्ट करून आमकां फुडें येवचें पडलें. Now girls team, they are practicing very hard, so we are hoping for medals. But since they are new, but still they are practicing hard and we are also practicing. They are giving their best. तयारी म्हटल्यार बरी चल्ली आमची. रेजिडेन्शियल कॅम्प चालू आहा, सो आमचो नॅशनल गेम्साक लागून ही आमची तयारी चालू आहा. बांगलादेशाक आमी टुर्नामेंट थंय जिखले तेन्ना आमकां बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. म्हटल्यार थंय बऱ्यो टॉप टिम्स आसल्यो आनी तेंच्या वांगडा आमी थंय जिखून येयले, सो ते आमकां एक बरें कॉन्फिडन्स आसा. हय, आमचो होम ग्रावंड आनी ही एडवांटेज. तशेंच आमचो क्रावड सपोर्टूय आमचो फूल आसतलो आमकां, ती बरें पडटलें आमकां. हय, सांगचें म्हटल्यार की आमचो स्टँडर्ड आतां गोंयचो बीच व्हॉलीबॉलान खूब वयर आसा आनी आमची दोनूय टिमी, आमचो सेकंड टीम एरन आनी सर्वेश हे आसा, ती टीम बरी आहा. आमी दोगांयची आमची प्रॅक्टीस बरी चल्ल्या आनी नॅशनल गेम्स आहा तेन्ना आमी मिन्स आमकां कॉन्फिडन्स आहा की आमी दोनूय मेडल आमकां मेळटली. आमची तयारी बरी आसा, सो बेस्ट हो चान्स आसा की आमी नॅशनल गेम्साक मेडल हाडपाचें.